आता पहिले आम्ही सांगितल्याप्रमाणे कॅरल्स इन्स्ट्रुमेंटा मार्फत सिंगिंग ना केवल इन्स्ट्रुमेंटा मार्फत कॅरल्स आता पहिले तांकां अवकाश तांणी इन्स्ट्रुमेंट खेळटाना आमी तेंच कतार आमच्या मोतींतच गायन करून समयाच्या जल्माच्या परबेक तयार जावचें.
देवाच्या योजनाप्रमाणे जेजू ह्या संवसारी मनशा सैबान जल्मलो. देव मनीस जाल्ले घडीत नियाळून जेजूच्या जल्माच्या संभ्रमांत भाग घेवच्या आमकां ही नतालांची रात जेजून हाडल्लो भरवसो मोग संतोष आनी समाधान अनुभव करूंक प्रेरण जावं दी. जेजूच्या जल्मा थंय सगळी पृथ्वी संतोषली. सर्व सक्तेवंत देव दुर्बळो जावन गोरवाच्या खावणेन जल्मलो. हे राती सर्गींची तारां परजळ्ळीं आनी सगळ्या संवसारार बरवशाचें किरण फांकलें. हें घडीत नियाळून आतां आमी गावया एक प्रशांत राती म्हणलें नतालांचें गीत. गवळ्यांनी विचित्र दर्शना देखली. जेजू आज परत आमच्या काळजांनी जल्मोक आशेता. ताका जाय जाले नितळ आनी निर्मळ काळीज आमी उगडया. त्या स्वादीक राती त्या बागी राती बेथलेहेम शहराक जाल्लो संतोष आमी आतां स्वादीक रात म्हळ्या नातालाच्या गिताद्वारी अनुभव करया. नतालांची ही स्वादीक रात ही बागी रात नतालांची पवित्र रात. ओ संतोषान व्हड उल्हासान सर्वय मेळून नाचोया.
माशेरांचे सुबाळो कसल मला करूया शांती दाताराक आमीन महा दयानं देवदूतांच्या सर्ग संसार भरला भेटोया मी बाळका काम सोमा स्वादिरा भागीरा नटालाची पवित्र देव बाळाक आयल्यात सोदून रुपानी रक्तांबळ सोवे भांगार हाडला जाऊन गाणी भेटोंच्या कापलो मा स्वादिरा भागीरा नटालाची पवित्र संसार निदेंत असताना बेथलेहेम शहरान सगळ्या संवसाराच्या धन्याक स्वीकार केलें तर जेजू आमचे थंय जल्मूक आशयतना बेथलेहेम शहरा बरी जागे रावूंक सोम्याक स्वीकार करूंक आमी आतां गावया गीत सगळो संवसार न्हिदला. संसार निद्रा तरी जागे तू बेथलेहेम निद्रे संस्राक बरो शाखेर भागी तू बेथलेहेम
1847 इस्वेंत फ्रेंच भाशेन रचन जावन इंग्लिशान भासांतर जाल्लें ओ होली नायट कॅरल आमकां सर्वांक बरवसो समाधान तशेंच देवाच्या साल्वासमाचो संदेश हाड येता. तर आमी त्याच स्पिरितान बरोवन भक्तीपणान आतां गायन करया. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love and His gospel is peace. Chain shall He break, the slave is a brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, oh praise His name forever, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. जिवंक मनशा कुळाचे सांगाती सदांकाळ लाभोवंक आमकां सूख समाधान शांती. स्वादीक राती जल्मल्या स्वादीक जेजूक सासणाक नमान करून गावया गीत स्वादीक रात आयची. Sweet
बाळक जेजू संवसार प्रकाशता बरवशाचे किरण मनशा जिणयेक तो नव्यान लाभयता. जेजूच्या जल्माची खबर आयकले गवळी पावले बेतलेहेमाक. सर पडून ताचे मुखार केले ताणें आराधन. तर आमी गवळ्या बरी खालती जावन गवळ्या संगता आमी संतोषान गावया गीत. गवळी आमीच नासुया. Goli amins, Goli amins nasuya, Goli amins nasuya, Sontosanu maluya, somya dinu vasuya, संतोषानु माडूया सौम्य दिन वासूया dantaka koruya, Goli amins nasuya. Bari kabar aida raisal manya, Shanti munshak hadun aila. Bari kabar aida raisal manya, Shanti munshak hadun aila. Sobi monis zala Jesu barzal mala, Sarvondar bhumi cher devla. Sheracha povito gra, zalmalam kano vorai gotia. Betlemacha sheracha povito gra, zalmalam kano vorai gotia. Somi monis zala Jesu bar zalmala, sodvondar bhumi cher devla. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day.
व्हडलें गीत जेजूच्या जल्मा वेळार आंज बडव्यांनी गायिल्लें. काळोखांत उजवाड जावन सर्गीचो रायकुंवर ह्या संवसारी साल्वासवांची शेळी मनशाकुलाची बचावितो जालो. आमच्या पासत मनीस जावन जल्मल्या बाळका जेजूक सर्गीच्या दळबरा संगता नमान करून आतां आमी गीत गावया. देवाक उन्नती आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. मरयेच्या उस्क्यार सर्गार मेळच्या देवाक वखणून आंज बडव्यांनी गायन केलें. तर आतां आमी गावया गीत बेतलेहेमाच्या गोरवा खावणेर.
बाळका स्वागत देवा पुता स्वागत सडवंदारा स्वागत सर्गिराय कुवरा स्वागत स्वागत जिसू बाळका स्वागत स्वागत देवा पुता स्वागत स्वागत सडवंदारा स्वागत सर्गिराय कुवरा मनशाची सोडवण करच्या पापान काढलो पवित्रज्ञाचे सगळे मनीस जालो दुर्बळ कर्माच्या कावणे संगेतलो सॅक्रिफिस भेटोवच्या मनशा मोदलो नमा देवा बापा नमा ताच्या पुता नमन पवित्रत्या नमन सगळी प्रिय देवा नमन देवा बापा नमन ताच्या पुता नमन पवित्रत्या नमन सगळी प्रिय देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आईच्या मिसाक ते सवा देखन बसा. नेलिशा आणि राकेश कुटींना कालवारी वाडो अर्गामीस. नेलर आणि फ्लाविया पिंटो कालवारी वाडो अर्गामीस. रोजली पिंटो नित्यादार वाडो अर्गामीस जल्मा दिसाच्या संदर्भार. जेलिशा टेलिस मदर तेरेजा वाडो अर्गामीस जल्मा दिसाच्या संदर्भार. क्रिस आणि क्रिश्चल डिसिल्वा सांजोकिम वाडो अर्गामीस जल्मा दिसाच्या संदर्भार. थॉमस क्रास्ता सांजोकिम वाडो अर्गामीस जल्मा दिसाच्या संदर्भार. शरॉन आणि सोहान मंतेरो सांत आन्ना वाडो अर्गामीस जल्मा दिसाच्या संदर्भार. सलोनी जेसिका डिमेल्लो सांत जुजे वाडो अर्गामीस जल्मा दिसाच्या संदर्भार. रॉल्फी आणि प्रेसी फर्नांडीस मदर तेरेजा वाडो अर्गामीस. स्टॅनी आणि पॅट्सी मंतेरो सांत आन्ना वाडो अर्गामीस. रायन आणि रेनिटा फेर्नांडीस मदर तेरेजा वाडो अर्गामीस. जेराल्ड मंतेरो आणि कुटाम सान फ्रांसिस सेवर वाडो अर्गामीस. स्टीफन आणि व्हॅलेंटिना रॉड्रिगस आणि कुटामू कालवारी वाडो अर्गामीस. रॉयल अस्रादो भगवंत कुटमासो वाडो अर्गामीस. विन्सेंट आणि मीना पिंटो सान फ्रांसिस सेवर वाडो अर्गामीस. नतालिया डिसोजा नित्यादार वाडो अर्गामीस. विन्सेंट सेरावो आणि कुटामू सान फ्रांसिस सेवर वाडो अर्गामीस. हायसिंता निश्मा पिंटो सामोस्त्या वाडो अर्गामीस. स्विझल लिविया क्रास्ता सांजोकिम वाडो अर्गामीस. आणि तशेंच हे मीस पिरगजीच्या सर लोकांच्या तेसावा खातीर गांवांत आणि परगांवांत आशिल्ल्या आणि हांगासर आशिल्ल्या आणि आमच्या घरा आशिल्ल्या पिरगजीच्या सर कुटुंबाच्या सांद्या पासून आमी मागया. ह्या कुटुंबाच्या आणि हांगासर मिसान दिल्ल्या सर कुटुंबाच्या तेसावा खातीर ह्या मिसांत आमी मागया. उबी रावा. जल्म संभ्रम आचरण करूंक आमी सांगता हे वेदी भोंवती सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती हर एकल्या थंय जेजू जियेता आनी मनशापणान जियोंक शिकयता म्हणलो संदेश दिता.
आमचें काळीज मनशापणाचें बेतलेहेम कन ह्या संभ्रमीक मिसान आमच्या मोगार पडलेल्या त्या सुम्या कडेन ताच्या उजवाडान सदांच जियोंक करपा मागया. तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत मागया. आमचे फिरगस सुम्याचो संतोश आनी उजवाड प्रसार करची एक बळवंत हातेर जावन जुबलेवाच्या वर्साचो देव बरोवर्साची यात्रिकां जावन आमचे पैण शाबितायेन करूं आनी आयच्या दिसा गर्दनेच्या गोट्यान जल्मल्लो जेजू आमकां वाट दाखोवं आनी ह्या संभ्रमीक मिसान आमचो मोग करच्या त्या सुम्या जेजू कडेन ताच्या उजवाडान जियोंक कृपा आनी आदार मागया. आज आमी भेटवणे वेळार दिवची काणेक याजकाच्या कर्सा बाबतीन जावन आसा ती दिवसजेक दान दिवंक आसतली. जेजू बाळकाच्या उम्या वेळार दिवची काणेक फिरगजेच्या कर्सा बाबतीन जावन आसा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमचें काळीज जेजू जल्मोवचें बेतलेहेम जावं दी. जेजून हाडलेलो संतोश, जेजून हाडलेलें समाधान आनी देवा बापान आमचेर वतलो तो मोग आमी सदांच बगून ह्या मिसांत आमकां सम्याची चडवण संपूर्ण रितीन मेळच्याक आमी मागया. हें बलिदान पवित्रपणान भेटोवच्याक आमचीं पातकां वळखून आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वशक्तिमान देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच हांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या दरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सुमिया काकूळट सुमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सुमिया देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट तू पापाच्या बुजव्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे आमचे मागणे मानून घे
पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो अवकार मरयेचो अस्कत बाळ जालो, तरी तस तुजो सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी तिरबर वशान सत मानता. देखून एक दीस सर्गार ताजे सांगाता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें ताचें भाराचें झूं, तांच्या खांद्यार वयले लांकुडो, तांचे जुलम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीर जणजणतली सगळीं पांयतणां आनी रक्तांत लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपन वेतलीं आनी उज्जासो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विजमीत बूद दिणार, पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो खुवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राज्यांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतांत हांव निते काळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबारांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. जल्माला थारो देव जाल्या मनशांक भाडो. आज आमकां जल्माला थारो तोच ख्रिस्तो मी. आज आमकां जल्माला तारो आज
गायात सर्वेस पोरा परजानो सदगीतां गायात सौम्याक आमच्या हरसिया नांव ताचे वाखना थारोक आमकां आसल माला सौम्याक आमच्या हरसिया नांव ताचे वाखना थारोक आमकां आसल माला आज आमकां जल्माला तारो जाला मनशा भाडो आज आमकां जल्माला तारो ताचे थारण दीस पडते तुमी गाजयात महिमा ताची जनंगात परगट करात ताची ती विस्मित कार्या सरपरजांक कळया तारोक आमकां आसल माला ताची ती विस्मित कार्या सरपरजांक कळया तारोक आमकां आसल माला आज आमकां जल्माला तारो जाला मनशा भाडो आज आमकां जल्माला तारो सर सगळो संतोषो उल्हासो संसार गरजो दर्या सागर आनी तांतले सर संतोषान हालोन दोलो रुखसडा रानाक मोना थारोक आमकां आसल माला संतोषान हालोन दोलो रुखसडा रानाक मोना थारोक आमकां आसल माला आज आमकां जल्माला तारो जाला मनशा भाडो आज आमकां जल्माला तारो सगळी सृष्टी उल्हासो येता त्या सोम्याक सतान सगळे पृथ्वेची मुनसुबी करच्यात सर्जनांगा करेन्स ती जोडूंक दिता तो थारोक आमकां आसल माला सर्जनांगा करेन्स ती जोडूंक दिता तो थारोक आमकां आसल माला आज आमकां जल्माला तारो जाला मनशा भाडो आज आमकां जल्माला तारो आज आमकां जल्माला तारो जाला मनशा भाडो आज आमकां जल्माला तारो सांग पावलो न्हू तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप मोगाळा बावा सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन
नितीन आनी भक्तीन जियोवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवणदाराच्या जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बेरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड कर्ण दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी अगुस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडल्लें. देखून समेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवांक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गालिलेयाच्या नजरेत शारांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेथलेहेमाक आपलें नांव दाखल करशाक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मरी ताचे सांगाता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक खावणेन न्हिदायलो, कित्याक सात्रान ताका जागो मेळूंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंड्याचेर रातीची राखण करनासले. तवळ एका क्षणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकांत. पळया, सगळे पर्जेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फाळयांनी गुटलावन खावणें न्हिदायिल्लो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एका सणे देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबारांचो व्हड एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतर हे वकरी तुका क्रिस्ता
क्रिस्ततय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, फेस्तां पैकी भोव आपुरबायेचें, भोव संभ्रमाचें, व्हडा दबाज्यान आनी विशेश श्रंगारायेन करचें फेस्त जावन आसा क्रिसमस, नातालांचें फेस्त. आमकां ह्या नातालां फेस्ताचो इल्लो संभ्रम कळचें केवल 2-3 दिसां फुडें थावन म्हणून आमी चिंतयेत. पूण भायल्या गांवांत सप्टेंबरांतूच ऑक्टोबर नोव्हेंबर भोव व्हडा रितीन संभ्रम प्रारंभ जाता. नातालांचो संभ्रम संतोश सबार 3 म्हयन्या पयल्याच विशेष रितीन प्रारंभ जाता. आतां भाव भयणीनो, हें फेस्त भोव संभ्रमाचें. कित्याक म्हण सांगल्यार आमी राखून आसा सडवणदाराक. तितलें मात्र न्हय, भुरग्यांक भोव आतोराय, गर्दाना गोटो करूंगी, नेकेत्रां करूंगी, डेकोरेशन करूंगी आनी ताज्या की चड नवी मुस्तरां, नवी मुस्तायकी. आलतार भुरग्यांक इल्ले कश्ट आज लोप घाला, पूण मागीर पळयत. पूण उरिल्ल्यांक सडाव जावन शॉपिंग करचें, नवी नवी वस्तूरां हाडचीं आनी नव्यो वस्तू घराक हाडच्यो आनी अशें संभ्रम चलोवचो. तुमी हांगाय पळयता थोड्यो नव्यो वस्तू, धरणीक तांबडी कार्पेट, इल्ली दगवणी जावंक हांगासर 4 कुलरां, वयर पळयल्यार 2 व्हडलीं फॅनां, ताज्या उपरांत सडीत डेकोरेशनाचे लायट आनी त्याच प्रमाणे हें एक नवें स्टँड मिसाचें. आनी हें सगळें पळयतना आनी एक मदेगात एक तांबडी कार्पेट. व्हडलो संभ्रम, व्हड संतोश, व्हड दबाजो. आनी ह्या विशयांत आमी कितलें उलयल्यारय पावना. केकी, कुसवार, सांताक्लॉस, डान्स, हें सगळें हो संभ्रम. त्या देखून हांवें सांगलें हें फेस्त इतलें ना वाडदीक, इतलो व्हड दबाजो, इतलो व्हड संभ्रम, इतलो लोक, हें सक्कड एक विशेश जावन आसा. कित्याक जावंक पुरो भायली तयाराय, पूण ताज्या की चड आत्मीक तयाराय आदवेंताचो काळ आमी 4 आयताराचे 4 हप्ते आचरण करून कुमसार जावन आत्मीक तयाराय आमी हर एक दिसा मिसांत वांटेली जावन ह्या वांजेर वाचून जावन आमी तयाराई केल्या. तशें हो एक संभ्रम. आतां ह्या संभ्रमांत आज आमी समजूंक जाय 3 प्रमुख विशय. तुमकां कळीत आसात ते, पूण पयलो विशय, क्रिसमस इज द फीस्ट ऑफ जॉय. नातालांचें फेस्त संतोशाचें फेस्त. भोव व्हड संतोश, भोव अपुरबाय, बारीस संभ्रम हें सक्कड आमी पळयता. आनी हांतो विशेश जावन हो संतोश हिंव आसा जाल्यारय म्हजो इल्लो ताळोय गेला तशें. पूण आमकां सगळ्यांक संतोश कहो लागी म्हळ्यार देव मनीस जाला. गॉड इज विथ अस, इमॅन्युएल, देव आमचे सांगाता आसा. ह्या खातीर संतोश. देखून दिस फीस्ट इज द फीस्ट ऑफ जॉय. भोव व्हड संतोश. आनी संतोशाची बरी खबर पयले मरयेक मेळ्ळी, ताज्या उपरांत जेजू जल्मताना ती खबर गवळ्यांक मेळ्ळी आनी तेय संतोशान भरले. आनी हे नातालां फेस्तच संतोश. आनी हो संतोश देवान आमकां दिला. देवान हो संतोश आमकां दिला. कित्याक ताज्या पुता जेजूक ताणें आमचे खातीर ह्या संवसारांत 2000 वर्सां पयलें मनीस जावन धाडलें. आनी त्या देखून हो संतोश. संतोश आसा जाल्यार लढाई झगडे ना, मनस्ताप ना, भेदभाव ना, हगे मसोर ना, राग ना, द्वेष ना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो,
आमी अस्कत राग आसा बारीकपण गाणयो जें आसा हगे द्वेश मतींत आमच्या आसा या आसता सेसा मारा कितलें उणें प्रयत्न केलें जाल्यार राग नाका म्हळ्यार तो राग येताच थोड्या संगतीन कित्याक आमचो स्वार्थ आमचो हो स्वार्थ आमकां सोडिना देखून कुमसार जाल्यार थोडे फावटी हो राग आसा सेसा मारा आमी उलयना कुटुंबा सांगात आसता आमी उलयना त्या देखून एक ल्हानशें प्रयत्न करया एक 3 दीस म्हणी नाताळांच्या फेस्ताच्या संदर्भार इल्लो राग आमचो उणो करयेत त्या देखून एक 3 दीस म्हणी संतोशान आमी आसोंक जाय हे 3 दीस म्हणी आमी सांगाता बसोंक जाय हांगा इगर्जीन बसल्यार पावना घराय कुटुंबा सांगाता आमी बसोंक जाय आनी होच संतोश आमी आमच्या काळजांत आसचो एकामेका लागीं आमी वांटून घे जाय हो काळजाचो संतोश आमचे थंय आसोंक जाय बायलांनी आमी आशेत या स्मायल इल्ली दिवयेत पूण भितरल्यान तो संतोश आमकां मेळा जाय पयलें देवान हो संतोश आमकां दिला जेजूक दिला गॉड इज विथ अस इमॅन्युएल देखून आमी संतोश पावया आनी हो संतोश बायल्यान आमी उसारूंक जाय रडकुरे जावचें न्ही आमी दुखाभरीत जावचें न्ही संतोशान कुटुंबान आज सकाळीं एअरपोर्टाक हांव गेल्लो थंय येताना 3-4 फ्लायटां वटोटूक आयलीं आनी येताना हांव थंय भायर सर राखून आहलो म्हजी भयणी आमच्यार आसली म्हणून पूण थोडे फावटी म्हाका पळोवन थोडे जाण फादर म्हणून थंय नावचो पळयतना जायतीं जाणां आमची सैरी धैरी म्हळ्यार वळखीचे क्रिस्तांव तांच्या घरा फेस्ताक येवचे पयस जावन भायल्या गांवांतावन आनी आमच्या भारताच्या विविध गांवांतावन सकाळीं थंयसर जायतो लोक म्हाका मेळ्ळो कित्याक हांव थंयसर राखून आसलो ते येताना तीच वाट थंयसर अरायवल आनी हें चिंतना शर्मावाकी चिंतून आसलो पळय कितलो संतोश आनी तांकां राखून आसलो लोक तांकां पटलून धरता आनी बारीक संतोश तो संतोश ते एअरपोर्टा लागीं मात्र न्ही घराय आसता आनी थोडे दीस ती सैरी हे आमच्या कुटुंबाचे आमचेच मनीस घरा आसतना तो संतोष त्या दाळा राग ना द्वेश ना हगे ना त्या देखून हे नाताळांचें फेस्त पयल्यान पयलें संतोशाचें फेस्त देवान हो संतोश आमकां दिला ताच्या पुताक दिला God so loved the world that he gave his only son Jesus not to condemn us but to save us देवान जोहान एवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 देवान आमचो मोग केलो देवान आमकां संतोष दिलो देखून आमी हो संतोष एकामेका थंय वांटून घेवंक जाय दुसरें संतोष जाल्यार दुसरें हें फेस्त कसलें जावयेत आमकां दुसरें हें फेस्त द फीस्ट ऑफ गिवींग दिवचें फेस्त कोणें आमकां दिलें देवान आमकां तारोक दिलो जेजू क्रिस्त देवान ताजो पूत एकलोच आमकां दिलो पातकी मनशां खातीर आमकां सोडवण मेळचे खातीर त्या देखून पापा फ्रांसीस देवा दिन तो म्हणटा ताणें एका ताज्या पत्रांत गर्दनाच्या गोट्या विशयान सांगिल्लें आसा गो टू द क्रिप गर्दनाच्या गोट्या लागीं वसा आनी ह्या विशयान ताणें एक लेखन बरयल्लें आसा आमचोय गोटो हांगासर YCSच्यानी केला सुमार 15 दिसां न्हू सांजेर ते मेळोन करनासात आज दनपारां मुसोरी तो जावना पूण आतां जाला भोव सुंदर भोव अपुरबायेचो गर्दनाचो गोटो थंयसर तयार जाला आनी पाप साहेब म्हणटा गो नियर द क्रिप गर्दना गोट्या लागीं वसा तो पळया गर्दनाच्या गोट्यान पळयतना पयलें आमचें गमान खंय वेता पयलें आमचें गमान खंय वेता कोणाक आमी पळयता बाळकाक आमी पळयता बाळोक खंय आसा की म्हण आमी पळयता फर्स्ट वी सी द बेबी जीजस द न्यू बॉर्न चायल्ड पयलें आमी पळयता बाळोकाक तो खंय आसा देवान ताका आमकां दिला तशेंच तो बाळोक मरियेन आमकां तो बाळोक दिला मरियेन एक आवय ते भुरग्याक ती कास दवरिना ती दिता कुटुंबाक मरियेनी तेंच केलें बाळकाक आमकां दिलो
जुजेन कितें केलें? जुजेनी बाळकाक आमकां दिलो. ताणें देवाची कुशी पाळली. तशें म्हणटाना पापा फ्रांसीस म्हणटा, गर्दनाच्या गोट्यान आमी पळयता बाळकाक देवान दिलो, मरयेनी बाळकाक दिलो, जुजेनी बाळकाक दिलो, आनी तर आमी कितें करी जायी. आणकी पळयलें जाल्यार गर्दनाच्या गोट्यांत मनजाती आसात, गायो, वणटे आनी थोडे मनजाती आसात. ह्या मनजातींक भास येना, पूण मोगाची भास तांकां कळीत आसा. ती थंयसर बाळका जेजूक पळयतात. गोरवांच्या त्या गोट्यांत जेजू आसतना ह्यो मनजाती सयत आमकां बाळोक दितात. ते गोरवांच्या गोट्यांत आसात. मागीर तुमी पळयलें जाल्यार एक बडवो वयर तावन खबर दिल्लो, तो बडवो आसा. कित्याक? बडव्यान गायन केलें. तें गायन कोणें आयकलें? गवळ्यांनी आयकलें. आनी थंयसर ते गवळी तांचें काम बोकऱ्यांक सरोवचें. पूण ते बोकऱ्यां समेत थंयसर जेजूक पळोवंक आयले. आमी समजूं त्या गवळ्यांनी सयत जेजूक आमकां दिलो. महिमा देवाक वन सर्गी म्हणलें ताणें गीत गायन केलें. हें गायन आयकून ते येवन गवळी सयत जेजूक नमन करतात. गवळ्यांनी आमकां जेजू दिलो. नेकेत्र आमी पळयता. नेकेत्र आमकां उजवाड दिता. देखून हें नेकेत्र आमकां उजवाड दिता. थंयसर तेग राय आसात, तांचे फेस्त आमी करता परवां. आनी हे तेग राय तेय हाडून आयल्यात काणीक, भांगार, दुंपू आनी रक्तांबोळ. तांणी दिली ती काणीक जेजूक. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, गोरदानाचो गोठो दिवच्यांत आसा. संतोस नतालांचो फेस्त आमी हांगा सक्कट संगती आमी जेजू आमकां दिलो म्हणटना आमी तो संतोस केक दिवन गी, कुसवार दिवन गी, आमी नवी गिफ्ट दिवन गी आमी आचरण करता. त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा, हें सगळें पळयल्या उपरांत तुमी करी जाय कितें? रडकुरे जावचें न्ही, हांसो आसा जाय. मदर तेरेजा म्हणटा आमचे पात्रून सांतीन, इफ यू डोंट हॅव एनीथींग टू गिव, गिव एट लिस्ट ए स्मायल. इट डजंट कॉस्ट एनीथींग. तुमकां कांयच दिवंक नातल्यार एक स्मायल म्हणी दिया, एक हांसो म्हणी दिया, अमरूक हांसो. आनी हें दिल्ल्यान एका मनशाक आमी वळखता. आमचो मोग आशार पाशार जाता. आमी एकामेकाक गौरव दिवंक शकता. आनी तें मदर तेरेजा म्हणटा, इफ यू हॅव नथींग टू गिव, गिव एट लिस्ट ए स्मायल. इट डजंट कॉस्ट एनीथींग. त्या देखून आनी एक बरयणार म्हणटा, सायंटिस्ट, तो म्हणटा आमकां राग करूंक, टू गेट एंग्री वी नीड 164 आमचे स्नायू म्हणटात पळय, तितले आमकां गरज आसात. मसल्स, 164 मसल्स गेट एक्टिवेटेड वेन वी गेट एंग्री. राग येयले जाल्यार 164 मसल्स आमच्या कुडींतले ते त्या स्पिरितान भरतात विशेष रितीन आनी राग येता. मोग करूंक यू नीड ओन्ली 1 मसल. टू लव you need only 1 muscle. To get angry, you need 164 muscles. So why you want 164 muscles when you can use only 1 muscle to love? देखून आमी मोग करूंक देवान आमचो मोग केला, देवान आमकां दिला. त्या देखून आमी हेरांक कितेंय दिवचें जाल्यार मोग आमी दिवचो. सेवे मारिफात म्हणलें आमी उडास दवरचें. गलिलियाच्या सरोवराक गेल्यार गलिलियाच्या सरोवरांत बागेवान जाग्यार गेल्ले जाणा हांव गेलां थंयसर. आनी हें उदक, त्या उदकांत जायत्यो माशल्यो. कित्याक हो गलिलियाचो दर्यो उदक काणी येता आनी उदक दिता. इट गिव्स, द सी ऑफ गॅलिली गिव्स वॉटर. द डेड सी इट ओन्ली रिसिव्स. काणी येता मात्र, देखून थंय माशली ना. डेड सी, मेल्लो दर्यो. भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमी वी आर समटायम सी ऑफ गॅलिली. आमी दिता आनी दिता आनी दिता. बट समटायम्स वी आर डेड सी. थोडे फावटी आमी
मेल्ल्या दर्या बरी काणयेमचें काणयेमचें काणयेमचें. नातालांचें फेस्त दिवचें. तिसरें आनी निमाणें नातालांचें फेस्त शांती समाधानाचें फेस्त. महिमा देवाक वन सर्गी आनी शांती सगळ्या मनशा कुळाक ह्या संवसारी म्हणलें गीत आमी आयकतना हांव हांगा येवच्या पयलें 15 वर्सां आस्पत्रेंत आडलतें चलोवन आसतना थंयसर हांवें पळयलां जायते पिडेस्त. ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लेम, टेन्शन, BP अशें म्हणून येवचें, रडचें, खंत काडचें. पयशे नात म्हणून न्हय, घरदार ना म्हणून न्हय, दुडू ना म्हणून न्हय, कुटुंबाची ना म्हणून न्हय, सक्कळ आसात पूण काले ना, समाधान ना, शांती ना. ते एक काळजांतावन बगची शांती समाधान ना. बिझनेस बरें आसा, पयशे आसात, भुरगीं भायर आहात, सक्कळ आसा पूण टेन्शन. कित्याक? समाधान ना. आज आमी समाधान होगडायलां त्या देखून हें समाधान जेजू हाडून आयलां आनी जेजू आमकां हें समाधान दिता. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें इजाया प्रवादेच्या ग्रंथांत, सांत पावलून तिताक बरयल्या पत्रांत आयकलें, वांजलांत आमी आयकलें. जेजू आमकां समाधान हाडून आयलां. समाधानाचें शांती समाधान आज आमकां हर एकल्याक गरज. आतांचो संवसार आमसोरी संवसार, आतांचो संवसार वेगान धांवचो संवसार. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हें सक्कड आसा पूण गरजेचें इंटेलिजन्स आमचे लागीं ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा इल्लेशें इंटेलिजन्स कळ्ळें म्हळ्यार समाधानाचें इंटेलिजन्स आज आमकां जाय. आनी हें समाधान देवानच आमकां दिवंक जाय, आमी मागोवंक जाय, सांगाताच आमचे प्रयत्नी आमी करूंक जाय. सम्यान हाडलेली शांती आमकां मेळोवन दी. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकलें देवाचें उतर आनी आमी काणयो येवकरीस्त आमकां ह्या दिशेन हें फेस्त संतोसाचें फेस्त जावं दी, हें फेस्त दिवचें फेस्त जावं दी. देवान आमकां दिलां, आमी उदार मनान सेवा गरजेवंतांक तें दिवंक आमी प्रयत्न करया आनी तशेंच हें फेस्त जावं दी. शांती समाधान हाडचें तसलें आनी हीच शांती सम्यान हाडलेली आमकां समेस्तांक मेळून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. उबी रावा. आमचो भावार्थ आमी आतां उसारया. एकाच देवाक सतमानता, सर्पद्वेदार बाप तो, स्वर्गांत पृथ्वीचो, दिसता आनी नादिसता सर्व वस्तू रचना आनी सम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलो स्पुतो, सर्वकाळादी बापातान जल्माला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव, तो देवातान जल्माला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैमासो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यार, आमा मनशा पासत आनी आमच्या सोडोणे पासत स्वर्गांत तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अवकार मरयेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर पांच केले तकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसतना आनी पवित्र सतमानता, ईश्वरानी जीव दाता तो बापा आनी पुताता निर्जला, बापा आनी पुता बराबर ताका समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादेवरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी दंततावरी स्थापले देव सभेक सतमानता, पातकाच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी सुस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, नातालांचो संभ्रम जेजू आमचे मदें आयला, आमची सोडवण ताणें केल्या, आमकां संतोश ताणें दिला आनी आमकां विशेश जावन शांती समाधान तो हाडून आयला. आख्या पवित्र सभेन, पवित्र सभेच्या सर म्हणयारांतय आनी आमी भावार्थी लोकांतय असलो संतोश आनी शांती आमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत आमकां मेळो
आनी ह्या खातीर आमी सदांच वावरच्याक आमची प्रार्थना सरेस्परा देवाच्या पांया तळा दवरून कलतेपणान मागया. बापा, तुझ्या पुताची पोवी सभा चलोवन व्हरतल्या पाप सैबाक, गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर. अशें ताणें तुज्या उतरांद्वारी खरी शिकोवण आनी आत्मीक खाण फळादीकपणी सर कुटुंबाक दिवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. जबाब: बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंतांच्या दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक सदांच पावोवंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. सोमेस्त पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी, मोतीक शांती समाधान लाभय. तांणी सोंसणीकायेन तांचे कस सुसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. भगेन कुटुंबाची देख घेवन कुटुंबांतल्या सर सांद्यांनी एकामेका सुदर्शन व्हरनो माया मोगान जियोवंक कुटुंबांत आपापली जबाबदारी बऱ्यान पाळन बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. पिरगेजेंत आनी वाड्यांनी सेवा भेटोवच्या सांद्यांनी उदार मनान दिवची सेवा मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचो वावर सपोर्ट कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिणेंत तुज्या उतराक पयलो जागो दिवंक आनी जियोवंक आनी येवकरिस्ताचो मोग उतरां आनी करण्यांनी दाखोवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबाच्या देसावा खातीर मागया. पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणी आमच्या घरांत आसात तांचे पासून मागया. सर पदवेदार देवा, तुज्या पुता जेजूचो जल्मा दिवस आचरण करूंक आमकां समेस्तांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. समयान हाडिल्ली शांती समाधान आनी तशेंच समयान आमचेर वतलो मोग आमी दिसपट्टे अनुभव करन तस्सो मोग सेवे मारिफात हेरांतय वांटून दिवंक आनी खऱ्या संतोशान जियोंक आनी तस्सो संतोश हेरांक दिवच्याक आमची काळजां आनी मनां उजवाडाय आनी आमी मागल्लें सक्कड तुज्या मोगान आनी उदारपणान दी. ही मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
जी म्हणली चल तुका अर्पिता समर्पिता दिली जिणी आमची अर्पिता समर्पिता दिली जिणी आमची भवतीस मेळून संगी हाडया काळी मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पीत सगळी जिणी आमची भावतीस मेळून संगी हाडया काळी मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पीत सगळी जिणी आमची म्हज्या भावा भयणीनो, आमी भेटोवनशें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्वर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटलें. हो अजापावन गुट संभ्रामूंक ह्या बेटवणेन प्रकाश बरीत राती आमी तुका करता. ती तुका वाकणी मानवो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताची सारकें कर म्हूण मागता. तुज्या सपुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजो आनंद सब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखोन आतां न्यादिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लिओ आमच्या भाग्यवान बापा पासून, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा पासून आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तसो खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासून सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्त तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकोणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भाग्यवंत मरयेन आपले अहंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सडवंदराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात आमी समरमता आनी त्या मरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सम्या आनी देवाचे सदांच अहंकार मयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवान जुजेक तशेंच भाग्यवान पेद्रो आनी पावलू आनी आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, फिलिप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेन, क्रिस आनी कर्नेल, सिप्रियन आनी लॉरेस, क्रिसोगन, जुआंव आनी पावलू, कॉस्मस आनी दमियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्षक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. कोलकाताच्या सांत तेरेजा आनी तशेंच हेर तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणियरांची आनी सगळ्या तुज्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितान तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडिल्ल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां आमच्या एकल्याच पुता तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सश्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेया आनी कया. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बावार्ता सोगोट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा,
आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी भावार्थांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानवो सर पदेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रग सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरूं सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भावा भयण्यांची काकुळट कर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या दी गेल्यान आनी विशेवांत आसात तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो आनी आमा बातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळय नाका पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुवांव स्तेपान मातियास बार्नाबास इनास अलेक्झांडर मार्सेलीन पेद्रू पेलिसिता परपेत आगाता लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी समेत तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं ताचे वदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे आकारतेरे आमची ठाकूरत. देवाची शेळी संसाराचे आकारतेरे आमची ठाकूरत. देवाची शेळी संसाराचे आकारतेले आमकां शांती आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सवंक वेता. ती आमचेर झडटी आनी केस्ताडिना जावं, पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दिवं. पळया ओ जेजू, आयच्या दिसा गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मल्लो आमचो सोमी आनी सडवणदार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयला. आमी सर्व सुभागी. सोम्या प्रेम जिवितरियमचे म्हाका भवना, तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. कुमगार वांटतना भायर आशिल्ल्यांक 304 गडे कुमगार वांटतात आनी उरले गडे आयतार आमी वांटचे बरीच. पूण येता आसतना 2-2 सालींनी येया. हांगा मुखार येताना 2 साली ह्या कुशींनी आनी तशेंच फाटल्यानी 2-2 लायनीन आयल्यार कुमगार वांटूंक सुलभ जाता आनी बेगीनच वांटूंकय साथ जाता. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ ನಲಿಯಿತು ಈ ಭುವನ. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ ನಲಿಯಿತು ಈ ಭುವನ. ದೇವಸುತ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಸುದಿನ ಅವನಿಂದ ಆಗುವುದು ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣ. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ ನಲಿಯಿತು ಈ ಭುವನ. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ ನಲಿಯಿತು ಈ ಭುವನ. ಹಕ್ಕಿಯು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ, ಕುರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಹೂಗಳು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸುತ್ತಿವೆ, ಗಾಳಿಯು ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುತ್ತಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮದ ಹಬ್ಬವ ಎಂದು ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸೋಣ. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ ನಲಿಯಿತು ಈ ಭುವನ. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ
ದೂತನು ಜನಿಸಿರಲು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವ ಇಂದು ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸೋಣ. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ, ನಲಿಯಿತು ಈ ಭುವನ. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ, ನಲಿಯಿತು ಈ ಭುವನ. ದೇವಸುತ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಸುದಿನ, ಅವನಿಂದ ಆಗುವುದು ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣ. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ, ನಲಿಯಿತು ಈ ಭುವನ. ಬೆಳಗಿತು ಹೊಂಗಿರಣ, ನಲಿಯಿತು ಈ ಭುವನ. आता
पहिले मीस दिल्ल्यांची नांवां वडोल वाचल्यांत तांणी मुखार येवन मानाची वात काणी घेवची. ताज्या उपरांत पिर्गज गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां वाचता आनी त्या दळा दयेकन तुमी मुखार येवन मानाची वात काणी घेवंक विनंती. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, व्हडा संतोषान आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सडोंदराच्या जल्माच्या संभ्रमांत आमी आतां वांटो घेतला. ह्या संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात आसलें आमचें जिवीत जावं आनी सर्गार ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली कर. हे आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवी. आतां कुंभाराक आयिल्ले बरीच 4 गडे बाळोक काणयो न्हू रावतना थंयसर बाळकाचो उमो हातान तुमी घेवन तुमची मोगाची काणीक थंयसर काणयन रावल्या त्या प्लेटीन तुमी घालूंक विनंती. ह्या वेळार गायन जाता समेस्तांनी बसचें. मरियेच्या दुलबे काळजा कोलकाताच्या सान तेरेसा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंताचे कृपेन निवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आनी भयणीनो पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक हांगासर हजर आशिल्ल्यांक घरा आशिल्ल्यांक परगांवांत आशिल्ल्यांक फिरगेजीच्या सर सांद्यांक डियोकॉन रोश्विन लोपेज आनी हांव आनी तशेंच आमच्या दोनी कॉवेंताची धर्म भयणी आसात तांच्या तर्फेन तुमकां बागी संतोश भरीत नातालांचें फेस्त आमी मागता आनी देवाची आनी प्रत्येक जावन गर्दनाच्या गोट्यान जल्मल्ल्या बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर मागता. तशेंच आमच्या फिरगज गवळी परिशदेच्या सरसन्यांचेर उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी आनी तशेंच वाड्यांचे गुरकार आनी गवळी परिशदेचे सर संदे आमी सांगाता मेळोन तुमकां समेस्तांक संतोश भरीत नातालांचें फेस्त मागता. निमाण्या गिता नंतर तुमकां समेस्तांक भायर ग्रावंडांत केक वांटतले. ही केक नातालां फेस्ताची काणयोन नातालांचो संतोश आमचे मदें आमी वांटून घेवन एकामेकाक बरें मागोवंक या विश करूंक हो एक अवकाश म्हणलें.
एक ल्हानसो केक पीस जाल्यार तांतू देवाचो दराळ मोग आनी तशेंच एकामेकाचो मोग आमचे थंय वाडोवन दी म्हणून ही केक आमी खावया. म्हजे काजीन भयण आशा कुवेल्लो वालेन्शिया ताणें आज हे केक सगळी दान दिल्या. तशेंच ICYMक तांच्या प्रायजांकी केक तांणी दिल्या. निमाण्या गिता उपरांत थंयसर केक काणयेतानाच ICYM तर्फेन लकी ड्रॉ, केक ड्रॉ आनी हावजी खेळ आसा आनी तांचे तावन एक मोठवें कार्यक्रम आसा. तुमी समेस्तांनी रावन आमच्या युवा जाणांक सहकार दिजय. येदोळूच घरान घर नतलांचो संदेश ते हाडनायल्या वेळार तुमी तांकां सहकार दिला. कांय इल्लेशे चिल्लर पयशे वट्टू जावचे ते युवा जाणांच्या चटवटिके खातीर म्हणून तुमी तांकां सहकार दिजय. फाल्यां सकाळीं नातालां फेस्ताचे संभ्रमीक मीस सकाळीं 8 वरार. शुक्रारा सांस्माचो गुरकार भगवन कुटुंबाच्या वाड्याचो गुरकार एडवीन वास. मदर तेरेजा वाडो 2 वंटेकर्न नॅचरल बाउंड्री. आतां म्हज्या दाव्याक आनी उजव्याक तशें एक वाडो मदर तेरेजा हे वाडो आनी उजव्या कुशीक आशिल्ली तो आनी एक वाडो आनी त्या वाड्याक नांव दिलां क्रायस्ट द किंग वॉर्ड, क्रिस्त्रायचो वाडो. आनी ह्या वाड्याक गुरकार जावन डॉन डिसोजा चुनाय जाला. कालवारी वाडो 2 वंटे केला. पयलेंचो वाडो कालवारी हे वाडो आनी हाका गुरकार मारियो रेगो आनी प्लामा ग्रांदे तो कालवारी बी वाडो. नव्या गुरकारांनी तेगांनी परवां हजर जावंक आनी तांची बसावणी ह्या ओत तांणी काणयोवंक आसा सकाळीं 7 वरांच्या मिसा उपरांत. नव्या वर्साक आज कशें ICYMचे खेळ चलोवन व्हरता तशें नव्या वर्साक गर्दनचो गोठो आमच्या ICYM सन्यांनी केला. तांचो हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटां आनी हो भोव सोबीत जाला. तुमी वचून पळया जायतो काम जायते खर्च तांणी केला. नव्या वर्साक प्रोग्राम वायसिया सन्यांतावन तांची 100 रुपयांची एक तिकेट आसा. तांचो लकी ड्रॉ, केक 3 किलो, 2 किलो आनी 1 किलो आनी तशेंच एक स्पेशल ड्रॉ न्यू इयर स्टार 2026 ते आसतले आनी हावजी खेळ आसतले. YCS भुरग्यांक येवच्या 31 तारखेर संजेर तांच्या कार्यक्रमाक तुमी सहकार दिवंक विनंती. कॅरल सिंगींग केलें तांचो उपकार बावडटा. तशेंच भोव आपुरबायेन आमच्या कोयरान ही नतालांची गितां कॅरल सिंगींग केलां आनी तशेंच मिसाची गितां गायन केल्यान. तुमकां कळीत आसा गायन करचें सुलाबायचें न्ही, प्रॅक्टीस करूंक आसा, इल्लो त्याग सॅक्रिफायस करूंक आसा, प्रॅक्टिसा येवंक आसा. आनी सबार दिसांतावन ताणें हांगासर प्रॅक्टीस केलां आनी आज भोव आपुरबायेन ताणें गायन केलां. तांकां कोयराची प्रेसिडेंट लिझी आनी तशेंच वजंत्र खेळलेलो लॅनिश आनी चार्ल्याम पळय प्रायज जाल्यार वायलीन आतांय खेळटा, सिंग करता. तशें तांकां सगळ्यांक एकठांय करून गायन केल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. एक बरें ताळयो दियांगी म्हणून तांकां आतां दियेत. मदर तेरेजाच्या ग्रोट्ट्याक धर्मार्थ थंयसर लायट आनी प्रगल्यात आनी हे ऑलवीन एरेंजर्स ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. वर्सावार हांगासर सेवा दिवचो मिरन्याम न्हय जाल्यार भोव आपुरबायेन मोगान सेवा दिवचो पास्कालाम बरें करून वस्तू ताणें साक्रिस्तीन दवरल्यात. आतां तुमी पळयल्यार साक्रिस्तींत मागीर एक घडी निमाणें गीत जाल्यार आतां वचनाकात, मागीर वचून पळया. थंयसर नव्यान ती कबाटां केल्यान आनी ताजो सुमार खर्च जाला. 5,35,000 जाल्यात. कोणा दिसारचे की म्हण चिंतून आसलो. आज म्हजे भयण आयलें
मागीर ताकाच सांगलें देखून ताणें हे 5 लाख दिता म्हणून सांगल्यात इगर्जे खातीर हे करून म्हजे भयण आसा व्हडलें भयण आनी ताजो न्हवरो तुमी दयाकान एकदम तोंड केल्यार तांकां पळयल्यार बरें जाता उबे रावल्यार तशेंच तांकां सांगात दिला आज नेकेत्रां कॉम्पिटिशनाक आयिल्लीं 100 नेकेत्रां आतां नंबरां ह्या प्रमाणे आसात आमी रायट टू लेफ्ट थंय नेकेत्रां गेल्यान आनी हाची वरवणी काडची कोणें घेवणान हांवें ताच्या सिस्टरांक सांगचें म्हणून चिंतून आसलो पूण सिस्टरांक कांय कळ्ळें जाल्यार कोणाची नेकेत्रां म्हणून कांय इल्लेशें मागीर तुमी म्हणटल्यात त्या देखून दुसऱ्याच मनशांक सांगया म्हण चिंतलें म्हजो भाव धाकटेर डॉक्टर रॉबर्ट थंयसर आसा आनी भयण डॉक्टर बेनेडिक्टा ती आसात ती आयल्यान पयस तावन चेन्नय आनी हैदराबाद तावन तांकां सांगलें नेकेत्रां पळया आनी क्रायटेरिया 4 हांवें दिल्ली त्या प्रमाणे तांणी मार्क घालून ही नेकेत्रांची वरवणी केल्या आनी ह्या प्रमाणे थंयसर आसले नेकेत्र 4th थंयसर गेल्लें ताका फर्स्ट प्रायज येता ताज्या उपरांत कोणाचें म्हण गोत्तो ना 3rd आसा थंयसर ताका 2nd प्रायज येता मागीर 2nd आसा थंयसर ताका 3rd प्रायज येता आनी ताज्या उपरांत नंबर 6 ताका 4th प्रायज आनी नंबर 1 ताका 5th प्रायज आनी नंबर 5 ताका 6th प्रायज अशें ही इनामां आमी उपरांत परवां फिरगज दिसा त्या दिसा आमी वांटेल्या वरवणी केल्ल्यांक देव बरें करूं आनी कांय उरलां कांय सांगू काले आं सकाळ सांगला म्हण चिंता कांय सकून गेल्या बक्षिया कोणाची नांवां सांगून ना जाल्यार तरी सकडांनी आज जायतो सहकार दिला तुमी हांगासर पळयतात फॅनां हे कार्पेट आनी कुलरां हे सक्कड कार्पेट दान जावन आयल्यांत आनी चेरां आज आलतार भुरगे बसल्यात हांगा बेगीन ती चेरां तांकां बसोंक न्हय ती मस्त जाण ह्या जाका आसतना काजाराक ह्या मरणाक ह्या खंयच्याय संदर्भार ती चेरां येदोळ आमी प्लास्टीक दवरची आसलीं थोडे कांय व्हडले इल्ले मोठ्या जिवाचे आयले जाल्यार कदल बेंड जाता त्या देखून हीं कदलां ती आमकां दान दिल्यांत मिसाक आमी वापरता अशें ह्या फेस्ताक मुर्दमांनी तुमी आदार दिला तुमचो समेस्तांचो उपकार बावडन परत तुमकां समेस्तांक संतोश भरीत नातालांचें फेस्त मागता मॅरी क्रिसमस मे गॉड ब्लेस अस थँक्यू हे नेकेत्र कर दिला विन्सेंट पिंटो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणें हे नेकेत्र दिल्ल्याक उबी रावया निमाण्या आशिर्वादाक नातालांच्या फेस्ता संदर्भार हे आशिर्वाद घेवंक आमचे तकले आमी बागवया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीक केली तोच बाप आगुणांचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां बरों आमेन बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोशभरीत खबर गवळ्यांक दिवंक पयले दुतांक पाठयलें तोच बाप तुमची काळजां संतोशान बरों आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमी जावं आमेन बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावों वचून येया क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
केक वांटूंक गुरकारांनी या गवळी परिशद संध्यांनी कुमोक करूंक विनंती.